कारवार न्यूज तुमगेले स्वागत करता। कारवार तालुक्याच्या देवबाग श्री नरसिंह देवाली जात्रा मंगळवारच्यान सुरू जावन बुधवाराक धैकाल उत्सवान संपन्न जातली। जात्रेच्या निमित्तान श्री नरसिंह देवाली मूर्ती कुरुमगड हांगाहून पुजा केली आणि धार्मिक विधिविधान पूर्ण केले। अरबी समुद्रामध्ये आशिल्ले कुरुमगड हांगा खापरी देव आसा। परंपरागत पद्धतीप्रमाणे श्री नरसिंह देवाली मूर्ती कुरुमगडहून अलग अलग सेवा अर्पण करून नंतर परत मूर्ती देवबाग देवस्थानात हाडतात। तसेच बुधवाराक धैकाल उत्सव झाल्यानंतर जात्रोत्सव संपन्न जाता। शिरवाड ग्रामपंचायती भागात मखेरी हांगा बीजेपी बूथ अभियान कार्यक्रम जालो। ढोल वाजोवन मिरवणूक करून सार्वजनिकांक आकर्षित केले। कार्यक्रम उद्घाटन झाल्यानंतर उलयिल्ले कारवार अंकोला MLA रुपाली नाईक हेजे पहिले ग्रामपंचायतीत बीजेपी सदस्यांची संख्या खूप कमी आशिल्ली, जाल्यार आता बीजेपी पक्षाचे जास्त कार्यकर्ता पंचायत सदस्य जालात। सगळ्यान एक जावन बूथ लेवलात पक्ष बलिष्ठ करूंक जाय आणि सरकाराली सगळी योजना स्थानिक लोकांक मेळटा की मेळना हे पळोवंक जाय आणि सगळ्याक सरकाराली योजनेचो फायदो मेळूंक काम करूंक जाय म्हण तेमी सांगले। हजर आशिल्ले MLC गणपती उळवेकर पक्षान दिल्ली जबाबदारी आमी इमानदारीन आणि मनपूर्वक करूंक जाय म्हण तेमी सांगले। बोलो भारत माता की वंदे वंदे बीजेपी के शबरीमले अय्यप्पा स्वामील्या दर्शनाक वचूक 45 दिवसाच्यान कठीण व्रत करतीत आशिल्ले मालाधारी भक्त लोकांन आपलो व्रत निश्ठेन केल्ले बदल अग्निप्रवेश करून खात्री करून दाखयले। कारवार तालुक्याच्या हळगा श्री अय्यप्पा स्वामी सन्निधाना हांगा मंगळवार सकाळी 4 वाजता सुमार अय्यप्पा भक्तगणान अग्निप्रवेश केले। हळगा श्री अय्यप्पा स्वामी सन्निधान हांगा होटेगाळी उळगा हरटुगा असे खूप खंयच्यान बी अय्यप्पा स्वामी भक्तगण येवन अग्निप्रवेश प्रथा पूर्ण केले। हे पळोवंक खूप प्रमाणात लोक बी जमिले। Yeah!
कर्नाटक राष्ट्र समिती पक्षाचे युव घटक स्वामी विवेकानंद जयंती निमित्तान जानेवारी 12 तारखेक दावणगेरे हांगा राज्यस्तराचो युव समावेश आयोजित केला. या समावेशाक राज्याच्या युवान जास्त संख्येत भाग घेवंक जाय म्हण पक्षाचे युव नायक विनायक नायक हेमी सांगले. कारवार शहराच्या जिल्हा पत्रिका भवनात प्रेस मिटींग करून उलयिल्ले विनायक युव समावेश निमित्तान जानेवारी 9 आणि 10 तारखेक मुर्डेश्वर ते कारवारपर्यंत रॅली जातली. देशाच्या आणि राज्याच्या विकासात युवा पिढीचो उपयोग सारको जात येत ना. आमचे कडेन खूब इतली समस्या आशिल्ल्यान युवा पिढीक संपूर्ण प्रमाणात सामर्थ्य उपयोग करूंक शक्य जायना. तेजेन आमगेल समस्येक पर्याय सोदून घेवंक जायत ना. उत्तम समाजा खातीर युवा पिढीन ह्या समावेशात भाग घेवंक जाय म्हणटे मी सांगले. ಇಲ್ಲಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಅಥವಾ ಅವರ ಶಕ್ತಿ ವ್ಯರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಎಂದು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಯುವಕರು ಅದರಲ್ಲೂ ಯುವ ಜನರು ಅನೇಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ಶಿಕ್ಷಣದ ಕೊರತೆ ಇರ್ಬೋದು, ಉದ್ಯೋಗ ಪಡೆಯಲು ಕೌಶಲ್ಯಗಳ ಕೊರತೆ ಇರ್ಬೋದು, ಹಾಗೆ ಕೌಶಲ್ಯ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಉದ್ಯೋಗ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಯುವಕರು ಬರೀ ಭದ್ರತೆ ಇಲ್ಲದ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರ್ತಾರೆ, ನೌಕರಿಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಗುತ್ತಿಗೆ ಆಧಾರದ ನೌಕರಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಸುಮಾರು ಈಗ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ನಾವು ಯುವ ಜನರ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಈ ಡ್ರಗ್ಸು, ಬೆಟ್ಟಿಂಗು, ಆಮೇಲೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಸುಮಾರು ಯುವಕರು ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ದಾಸರಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈಗಾಗಲೇ ನಾವೆಲ್ಲ ಕಂಡಂತೆ ಸರ್ಕಾರವೇ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ರೀತಿಯಾಗಿ ನೆಮ್ಮದಿಯ ಬದುಕು ಕಟ್ಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಯುವಕರು असफलरागिದ್ದಾರೆ. नरसिंह मार्केट कारवारात आशिल्ले आध्यात्मिक, धार्मिक, पूजा सामग्रीचे आणि सांप्रदायिक शैलीत घरात तयार केलेले शुद्ध आणि रुचिकर खाण्याचे दुकान. आमचे कडेन सगळे नमुन्याचे पूजा, होम, हवन, लग्न, मुंज, गृहप्रवेश असे सगळे शुभ कार्याक जाय आशिल्ले सामग्री मेळटात. 87 वर्सांच्या ग्राहकालो विश्वास आशिल्ले तुमगेले नरसिंह मार्केट. भारत देशात तुमकां खंय जाय आशिल्ले कडेन वस्तू घराघराक पावयता. तुमगेले गरजेचे वस्तू खातीर एक पटी भेट दिया. नरसिंह मार्केट, कॅनरा बँका सकल, रायकर मॅनर, कैकिणी रोड, कारवार. खूप जास्त शुगर लेवल अशा लोकां खातीर चंद्रगिरी नेचर क्यूर कंपनीच्या शुगर कंट्रोल ज्युसा बरोबर चंद्रगिरी नेचर क्यूर कंपनीचे शुगर नील कॅप्सूल कोणाचे पेशंट खूप वाढू लागलात. त्यांच्यासाठी चंद्रगिरी नेचर क्यूर घेऊन येते असा जॉईंट केअर ज्यूस आणि जॉईंट केअर कॅप्सूल. अधिक माहितीसाठी 8888029880 या नंबराचेर व्हॉट्सअप करा किंवा कॉल करा. अधिकृत विक्रेते गोविंद आयुर्वेदिक शॉप, मेन रोड, सदाशिवगड, कारवार. उत्तर कन्नड जिल्ह्याच्या प्रमुख प्रवासी स्थळाक नवीन वर्षाचे आचरण करूक विदेशी मेळ सुमार 1,41,000 पर्यटकांक भेट दिले. गेल्ले डिसेंबर 30-31 तारखेक 1,41,401 पर्यटक जिल्ह्यात येयले. त्यापैकी 51,000 विदेशी पर्यटक आशिल्ले. 2022 जानेवारीच्यान ऑक्टोबरपर्यंत 7,64,885 पर्यटक उत्तर कन्नड जिल्ह्यात भेट दिलात. गेल्ल्या वर्साक कोविडा लागून प्रवास उद्योग कश्टात आशिल्लो. उत्तर कन्नड जिल्ह्याच्या मुर्डेश्वर, गोकर्ण, कुडले बीच, ओम बीच, कारवार आणि दांडेली हांगा जास्त प्रमाणात पर्यटकांक भेट दिलात. कुडले आणि ओम बीच विदेशी पर्यटकालो आवडीचो स्थळ, ताका लागून जास्त प्रमाणात विदेशी ह्या भागात भेट दिलात.
आयज येतात न्यूज मुखार न्यूजा खातीर पळयत रावा कारवार न्यूज कोंकणी. देव बरें करूं. कारवार न्यूजा खातीर सबस्क्राईब करा आणि डेली न्यूजा खातीर बेल आयकॉन प्रेस करा.